अखिल गोवा दूध उत्पादक शेतकरी संघटना उत्तर गोवा प्रांत ह्याच्या वतीन हांव सगळ्या दूध उत्पादकांचे हांगा स्वागत करता, तशेंच पत्रकारांचे स्वागत करता। आयज आमी हांगा जे जमल्या ते आयज 6 म्हयने जाले आमकां आधारभूत किंमत ना। 6 म्हयन्या सामान्य शेतकरी आसा हो आधारभूत किंमती शिवाय जगू शकना। 6 म्हयने जर आमच्या कडेन आधारभूत किंमतीचे पेपर उरले जाल्यार आमकां आधारभूत किंमत मेळटी तरी केन्ना। ती सरकारान आमकां आधारभूत किंमत बेगींतल्या बेगीन दिवची, हो जून म्हयनो सोंपच्या पयलीं दिवची। कित्याक आमी सामान्य शेतकरी, आमी तेच्या आदाराचेरूच आमचो धंदो जो आसा हो आमी सांबाळून दवरला। तशेंच आमकां दुधाचो दर हो कमीत कमी 50 रुपया सरकारान करचो अशी आमची मागणी आसा। आनी आतां गाईचो दर जो आसा हो खूब वाडलेलो आसा, तेन्ना तो गाईचो दर सुद्दां सरकारान वाडोवचो। आनी खरेदी दर जो आसा न्ही तो 70,000 रुपया आसा, तो जवळ जवळ 90,000 रुपया करचो अशी एक आमची मागणी आसा। आनी सगळ्यात पयलीं हो आधारभूत किंमतीचो सगळ्यात मोठो विशय आसा की तो आमकां म्हयन्याच्या म्हयने तरी, ही आतां पळय 6 म्हयने जाल्यार आमकां आधारभूत किंमत ना, अजून पेपर आमच्या कडेन आसा। कित्याक जाला हें आमकां कळना। आमी सगळे अशें आहा की आमच्या कडेन आतां सहनशीलता ना। आतां कशें आसा, आमचे आतांचे जे मुख्यमंत्री आसात हे आमचे पर्रीकराच्या हेच्या प्रमाणेच चलता अशें आमकां खबर आसा। आनी बरे मुख्यमंत्री आसात हे आमकां तरी खबर आसा की तांकां गरिबीची जाण आसा, ही आमकां खबर आसा। तेन्ना तेंच्यांनी हो जो आधारभूत किंमतीचो विशय आसा हो आपल्या लेवलीचेर बेगींतल्या बेगीन आमकां दिवची आनी हो आमचो विशय आसा तो सॉल्व करचो। आनी ती बी फुडें आमकां म्हयन्याच्या म्हयन्याक दिवची, कित्याक तेचेरूच आमचें डिपेंड आसा। आमी कितें कॉन्ट्रॅक्टर आनी बिल्डर न्ही, आमी एक सामान्य फार्मर आसा। तेन्ना ती आधारभूत किंमत आमकां बेगींतल्या बेगीन दिवची अशी आमची सरकारा कडेन मागणी आसा। एका शेतकऱ्याचे सादारण कितलो अंदाज पेंडींग आसतलो? एका शेतकऱ्याचे म्हणजे डिपेंड ऑफ दूध, तेचें दूध कितले म्हयन्याक आसा तेच्या प्रमाणे। आतां समज 70-80 लिटर समज दूध आसा जाल्यार तेच्या प्रमाणे तेची ती आधारभूत किंमत आसता 40%। आनी दुसरी गोष्ट, ही आधारभूत किंमत जी आसा पळय न्ही, आतां 10 वर्सां जालीं फक्त 40%च आसा। ती कमीत कमी जास्तीत जास्त वाडोवची। कित्याक सांग, आयज आमचे फाटल्या 10 वर्सां पासून आतां खावड जी आसा, कडवा कुट्टी आसा, तेन्ना फक्त 200 रुपये पोते आसले, आतां ते 600 रुपये पोते जाले कडवा कुट्टीचे। पेणीचे पोते आमचे 700 रुपये आसले, ते आतां 700 रुपयाचे 1,500 पेणीचे पोते पावले। तेन्ना फार्मराक हो वेवसाय कसोच परवडना। तरी आमच्या आतां कशें आसा पळय, नोकरी नसल्या कारणान आमी फार्मरांनी हो आतां 30 वर्सां जाली आमकां हो धंदो आमी टिकून दवरला। तो आमकां असोच फुडें उरपाक जाय जाल्यार सरकारान आधारभूत किंमत वाडोवपाची आयज काळाची गरज आसा, तरूच हो धंदो जो आसा हो टिकून उरतलो, नाल्यार फार्मर हो फरफटत वयतलो। कित्याक सांग, हे 10 वर्सांक फार्मराचेर लक्षच ना अशें आमकां दिसता। आतां आपलें हें आसा, गायीची जी स्कीम आसा पळय, कामधेनू स्कीम आसा, ही कामधेनू स्कीम जवळ जवळ ह्या 2-3 वर्सांक तर तेचें कितें हेंच ना, म्हणजे कोणी घेतला कोणी, म्हणजे ताका जी केल्या पळय ती सारकी न्ही। तेन्ना ती प्रत्येक फार्मर, आतां आमी 30 वर्सां पासून जे कामधेनू जी स्कीम आसा तांकां ती आमकांय मेळपाक जाय। जेणे हो धंदो टिकून दवरला पळय तांकांय कामधेनू स्कीम मेळपाक जाय, तेन्ना तो धंदो फुडें वाडटलो न्ही। नवे भुरगेच आतां भितून येवपाक हें करिना, पण पयलींचे आसा हे टिकून उरपाक जाय जाल्यार तांकांय दिवपाक जाय अशें। आनी आमकां विश्वास आसा की आतांचे जे मुख्यमंत्री आहा प्रमोदजी सावंत हे नक्कीच हेतून लक्ष घालतले। संबंधीत अधिकाऱ्यांक, संबंधीत मंत्र्यांक एके कडेन घेवन बसून हे आमचो जो विशय आसा हो सॉल्व करतले। कित्याक आमी गरीब फार्मर, तांकां आनी प्रमोद सावंत हांकां खरीच गरिबीची जाण आसा। तेन्ना हो जो विशय आमचो आसा तो तेंचे बेगींतल्या बेगीन हें करचो की मिटोवचो। म्हजें नांव गोविंद लाडू नाईक, पीएन डेअरी दूध सोसायटीचो चेअरमॅन। जवळ जवळ आयज 50 वर्सां चेअरमॅन पद ते सोसायटीचें काम करता। तेन्ना म्हाका अशें दिसून येता की आमी हो जो धंदो करता तो गोवा डेअरीचेर डिपेंड सगळो आमचो आहा। गोवा डेअरीन फाटल्या 4 वर्सांक पेणीचो दर वाडयला, पूण खरेदीचो दर वाडोवंक ना, विक्रीचो वाडयला। तो खरेदीचो रेट आमकां 35 रुपया प्रमाणे कमीत कमी 50 रुपया प्रमाणे तर ते परवडटा। कारण आतां पेंड पावली 50 रुपया 35 किलो आनी दुधाचो दर मेळटा 35 किलो, हे हितून ताळमेळ बसना। आनी दुसरें
जो आता पारंपारीक धंदो जो कोण आहा तेंच्यांनी धंदो टिकयल्लो आसा. दुसरें नवे फार्मर नवी स्कीम आतां केल्या ती कशी केल्या 90% नव्या फार्मरांक ती आमकां पयलींचे कोण स्थानीक दूधकार आहात तांकांच दिवची. कारण नवे फार्मर आयज घेतात फाल्यां धंदो बंद करतात आनी हो धंदो खरोच टिकयला तर कोण पारंपारीक पयलीं धंदेकार आहा तेंच्यांनी टिकयला. आनी गोवा डेरीन आज पासून आमकां कसलेच ह्या 4 वर्सांक सपोर्ट ना. आमी मागणी करता तेंच्या कडेन तेन्ना आमच्या सरकारा कडेन आतां रघुनाथान म्हटल्या प्रमाणे आधारभूत वाडोवन दिवची आनी गायचो रेट आहा तो 70 आहा तो आनी वाडोवचो. आनी खरेदी रेट आतां 70,000 गाय येयना. ताका आमचो सपोर्ट आहा. कानोडा दूध संस्थेचो चेअरमॅन प्रमोद सिद्धे. हांव गव्हर्मेंटा कडेन मागणी करता की आधारभूत जी किंमत आहा ती एक पर्रीकर आसतना 12 फक्त आमकां वाडयलेली. ताच्या फुडें अजून पर्यंत वाड जावंक ना. तितून आजून आतां तरी थोडी वाडून मागणी आहा आमचे. तशेंच जी आमचे इन्सेंटीव जो उरलेलो आहा 6 म्हयने जाले आतां ह्या 30 तारखेपर्यंत तरी गव्हर्मेंटान आमकां घालतलो. कारण तेचेरूच आमचे बाकी दूधकारांचे कडबा कुट्टी किंवा बाकीचे विशय आहा तेचेरूच अडकून उरलेले आहा. जाल्यार गोरवान घालून आतां कांय ना. आनी हाच्या फुडें जर आनी जर लेट जर केलो जाल्यार तेचो रेटूय आनी वाडटलो. कारण घेवपाक जाय आसली ती एप्रील मे पर्यंत घेवपाक जाय आसली. ती काय अजून पर्यंत पयशे ना. ते पयशे नाल्यार दूधकाराक खंयच्याच आनी कांय उपाय ना. कारण ताचे कडेन आनी पयसो ना घालतलो जाल्यार तेचेरूच गणीत आसता प्रत्येकाचे. 6 म्हयन्याचे उरले आतां पयशे. इतल्या बेगीन तेंच्यांनी 30 तारखेपर्यंत तरी घालपाची म्हणजे खंय तरी एडजस्ट करूंक मेळटली. आनी जे नवीन दूधकार किंवा एक नवीन जी स्कीम जी चालू केला कामधेनू तेतून नवीन फार्मरूच किंवा एका दिता जुन्यांक जशे आदी दिताले तशें तेंच्यांनी परत त्या जुन्यांकूय गायी दिवपाच्यो ते बंद केला. आनी आतां म्हाका दिसता जुने कोण घेत ना तो गायी जास्त ताका लागून म्हणजे मेळत ना तेंकां नव्यांकूच दितात. जुन्यांकूच दिवपाच्यो. आदी सारके 10, 15, 20 पर्यंत गायी आसलेल्यो तांकां आनी त्या फुडें घेवपाक मेळटाल्यो ते दिवपाच्यो तांकां. हें आमचें सरकारा कडेन मागणी. तुम्ही पळयतात GNH. आस्ता पोस मरे टायर झाल्या मरे मुझे भाशे हड्डे जाले इथे. टायर चेंज कर मरे. योकोहामा टायर एक्सप्रेस सगळे टायर सोल्यूशन एका जाग्यार विथ 5 years अनकंडिशनल वॉरंटी. अरे वाह. योकोहामा टायर एक्सप्रेस ऑपोजिट सनशाइन हॉस्पिटल, आलेम हायवे, मारगांव.